नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया दोदल। ही हांवें 2 नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। ही सोय आतां आमकां वाटून घेवपाक जाय। सोय हांवें मिक्सरान घालून घेतल्या, हातून उदक घालून वाटून घेवपाक जाय, रोस काडून घेवपाक जाय। सोय हांवें वाटून घेतली, सोय आता गाळून घेऊया। वो हांवें दाट रोस काढून घेतला। ही सोय परत आमकां वाटून घेवपाक जाय आणि हाजो रोस काढून घेवपाक जाय। दुसरे वेळा आमी रोस काडटा तेन्ना आमी दुसऱ्या आयदनान काढून घेवपाक जाय। वो रोस मातसो पातळ येता, ताका लागून दुसऱ्या आयदनान काढून घेवपाक जाय। वो दाट रोस आणि वो दुसरे फावट काडिल्लो पातळ रोस। हातून आमकां गोड घालपाक जाय। हे हांवें माडाचे गोड घेतला, अशें करून ताजे कुडके करून घेतल्या। हे गोड अशें आमकां बारीक करून घेवपाक जाय। हे गोड आतां हांव रोसान घालता। गोड हांवें पाव किलो घेतला। आता हातून हे गोड आमकां विरगळून घेवपाक जाय। गोड सामके विरगळून घेवपाक जाय। वो रोस घेता आसतना हांवें 3 कपां रोस घेतला। हातून हांवें पाव किलो माडाचे गोड घातला। तातून घालता थोडेशें मीठ। हे हांवें तांदळाचें पीठ घेतला। ज्या कपान नाल्लाचो रोस घेतला ते अर्द कप तांदळाचें पीठ घेतला। पीठ हातून घालून मिक्स करून घेवपाक जाय। पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। पिठाचे गोळे जावपाक दिवपाक जायना। गोड आनी पीठ मिक्स करून घेतल्यानंतर हे गाळून घेवपाक जाय। अशें एकदां गाळून घेवपाक जाय। अर्दो चमचो घालता वेलचीची पावडर, थोडे काजूचे तुकडे घालता। आता हे गॅसार दवरून शिजोवन घेवपाक जाय। हे शिजोवन घेवपा खातीर आमी आयदन घेता आसतना मातशें दाट घेवपाक जाय। दाट आयदनान केलें म्हणटकच पोना लागना, ताका लागून दाट आयदन घेवपाक जाय। सेट करपाक जे आयदन घेतली ताका आमी तूप लावन घेवया। दोदल हांवें गॅसार शिजपाक दवरला। शिजता आसतना पोना लागपाक दिवपाक जायना, धवळीत रावपाक जाय। पळयात आतां दाट जावपाक लागला। जशें हे दाट जावपाक लागले, आतां आमकां हातून घालपाक जाय वो दाट रोस आमी काडून घेतिल्लो पयलीं तो घालपाक जाय। सुरवातीक आमी दाट रोस काडून घेतिल्लो तो घालपाक जाय। मिक्स करून घेवया। सुकून येईपर्यंत आमकां अशें धवळीत रावपाक जाय। आता पळयात बरें सुकून आयला। आता हे आमी सेट करपा खातीर दुसऱ्या आयदनान काडून घेवया। अशें सारकें बरें सुकून येवपाक जाय। आता आमी हे दुसऱ्या आयदनान काडून घेवया। आता हाका थंड जावपाक दिवपाक जाय। थंड जाल्यानंतर हाचे कुडके करून घेवपाचे। दोदल एकदम मस्त जाला, बरें सेट जावन आसा। आता हाचे आमकां कुडके करून घेवपाक जाय। दोदल तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।